मायमोगाचो येवकार हा भक्ती पै बाळगी. सुरवेक पळोवया आयच्यो हेडलायन्स. हणजुणा कलवट बांदकामाक लागून रस्तो आडवपा विशीं थळाव्यां मदीं हुस्को. थळाव्यांक सोंसचे पडटात बरेच त्रास. आनी कितले दीस आमी सोंसपाचे हाल? थळाव्यांचो प्रश्न. मतदार वळेरेंत मतदारांची नांवां गायब. गोंयकारांची नांवां डिलीट करपाचो चल्ला यत्न. अशें म्हणत म्हापसांत आपलें वातावरण. गोंयांत गणेश जयंतीची उमेद. गणपती बाप्पाचें दर्शन घेवपाक देवळांनी भाविकांची गर्दी. पुराय वातावरण रंगला भक्तिभावान. आनी आतां आयच्यो कोंकणी खबरो विस्तारान. हणजुणा चालू आशिल्ल्या कलवट बांदकामाक लागून रस्तो आडवपा विशीं थळाव्यां मदीं हुस्को निर्माण जाला. हाका लागून थळाव्यांक बरेच त्रास सोंसचे पडटात आनी दिसपट्ट्या येरादारीक आडखळी निर्माण जाल्यात. लोकांच्या वेवसायाचेर लेगीत व्हड परिणाम जाता. म्हाका एकूच विचारपाक सोदता पयलीं हांव PWD जेन्ना हो व्हाळ जो कलवट जे आसा ते तुमी फोडून दवरले, ओके, म्हाजे स्थानीक आमदाराक आनी PWDच्या जेईक किंवा एक्झिक्युटिव्ह इंजिनियराक विचारपाक सोदता, बाबा हो येरादारीचो मार्ग येवपी वचपी हो मेन रोड, कोस्टल बेल्टाचो रोड हो अंजुना आसागांव रोड. म्हाका सांग एक खंय तरी प्रोविजन दवरपाक जाय आसली, एक गाडी तरी वचपाक. फाल्यां म्हाका सांग हांगा लोकांचो बिझनस आसा, घरां आसा, म्हाका सांग कोणाकूय एम्ब्युलन्स काडपाक जाय, कितें करपाक जाय जाल्यार लोकांनी कशी व्हरपाची एम्ब्युलन्स, हांव कशें आपोवपाचें, सगळेंच पॅक करून दवरलेलें आसा, आख्खो रस्तोच बंद करून दवरलेलो आसा. म्हाका सांग स्थानीक आमदार म्हणटा दिलायला लोबो की आपूण हे करतली डेव्हलपमेंटा बद्दल, ते करतली, हे करतली. खंय पावला तुमचें डेव्हलपमेंट? बेश्टे उलोवन दाखयतात. अरे बाबा वचपाक येवपाक येरादारी वाट दवरपाक जाय. लोकांचो धंदो आसा, लोकांची घरां आसा, 100-150 लोकांची हांगा घरां आसा, बिझनस आसा लोकांचे. सगळोच बंद करून दवरतले म्हटल्यार तुम्ही प्रोविजनूच काय दवरिनात. कसले डेव्हलपमेंट चल्ला? आता एक दोन एक महिने जाले हो बंद आसा, कामूच ना. येता PWDचे अधिकारी येता वयता पळयता, येता वयता, आनी काय ना. सिनियर सिटीजन आता आम्ही पळयता हे डेव्हलपमेंट म्हणून करतात, म्हणून डेव्हलपमेंट कसलें तें म्हाका कळना. हो रोड तर कम्प्लिटली बीच साइड रोड आसा, अक्कल आसपाक जायी बाबा हे कितें करतात पळय ते मनशाक. इतकेच न्हू, हांव हें सांगूंक सोदता सरकाराक जावं तो कोण डेव्हलपमेंट करता तेका, घाटयेश्वराक अर्धें काम केलां ते केबलिंग तशेंच आहा, पाड पडलेलें आहा. आता हांगाय पाड घातलेली आहा. सेकंडली यू शूड अंडरस्टँड वॉट इज अ ट्युरिस्ट एरिया अँड अकॉर्डिंग टू ट्युरिस्ट एरिया यू टू वर्क फास्ट. हे हांव म्हणून सोदता. आता ही अक्कल जाता मनशाक, तो अक्कल नासलो मनीस करतलो कितें डेव्हलपमेंट? हे तेचें डेव्हलपमेंट. हे पळय लोक हांगा कशे त्रास जाता लोकांक, कशे लोक वयतात पळय ट्युरिस्ट, ते लोक जाणात. कशे कितके पडटा ते लोकांक खबर आसा. आमी काय पर्सनली हांगा रातचे जावन दिसाचे येयना. पूण हांव कितें सांगूंक सोदता की जे काम पळय करतात तुमी ते कोणा खातीर करतात? हॉटेलांक काय लोकांक काय पब्लिकाक? हे कोणा खातीर केबलिंग? हे कॉमन मनशांक केबलिंग न्हू म्हाका तरी दिसता. आणि जे पळय केबलिंग घातलेलें आहा हे टोटली 5 स्टार हॉटेलांक आहा. आणि इतकेच न्हू, हांव हें सांगूंक सोदता तुमच्या निवेदनाक की जे हे केबलिंग आहा ते हॉटेलांक ते जालेच सगळे, अख्खे लोक जाणात. पूण हे करतात ते करात, पूण कंप्लीट तरी करून उडयात मरे. लोकांक हे त्रास करीत ताच्या पेक्षा. भुरगे बीन खेळटा सगळे या वाटेचे त्या वाटेचे, केन्ना कोणी भुरगो पडत हितून आमच्या शॉपाचे आख्खे वाट लावून थेयला. कस्टमर काय येतले? आणि 4 व्हीलर सुद्धा फास्ट येता. कोणी रातचो येऊन मारलो आणि पडलो जाल्यार कोण जबाबदारी घेतलो? तुम्ही पळया. आता तुम्ही ते बेगीन काम येता आणि म्हणून वयता आणि येता पळयता आणि MLA येता थंयसून रावन पोवन वयता. फाल्यां केन्ना तुम्ही काम चालू करतले आणि आमचो बिझनेस केन्ना चालू करतले? हे जालो आता कितले 8 दीस जाले का बंद आसा. येता 2 महिने आले ना. 2 महिने हय आता कितें करया आमी? आता आमचो धंदो जाल्यार आमकां पात्रां बी आतां रडटा पयशे दिवपाक. आमकां पगार आमचो जायना, काय जायना. कितें करपाचें सांगा? अहा चल जाल्यार मागीर आमकां धंदो बंद करून घरा वयचें पडटलें. गोवा 365 खातीर नितीक्षा गांवकार, गौतमी गांवकार आनी ओमकार देशप्रभू. 22 जानेराक सुवाळ्या वेळार नव्यान वेचून आयिल्ल्या गोंय प्रदेश युवा काँग्रेसीच्या पदाधिकाऱ्यांक सोपूत दिलो. गोंयच्या राजकीय मळार हो सुवाळो एक म्हत्वाचो खीण आशिल्लो आणि युवा कांग्रेसीच्या पदाधिकाऱ्यांचो नवो कार्यकाळ सुरू जालो. गोवा में इतिहास में सबसे ज्यादा वोटिंग ये यूथ कांग्रेस के इलेक्शन में हुआ और सबसे ज्यादा मार्जिन से भी
अर्चित नाइक इस बार चुन के आए और हमें बेहद खुशी है कि आपने हमें गोवा के लिए इलेक्शन अनाउंस किया। उसके कारण हम हर गली में, हर बूथ में, हर गांव में, हर पंचायत में, हर जिले के हर एक कोने में हम यहाँ पहुंच पाए। यूथ कांग्रेस पहुंच पाई और यूथ कांग्रेस के हमारे सब साथी जो स्टेज पे बैठे हैं, बाकी सब सामने बैठे हैं, उन्होंने घर घर जाके मेंबरशिप किया और कांग्रेस का विचार घर घर तक पहुंचने का काम इस माध्यम से हुआ। इसलिए मैं आपका बेहद यहाँ पे आभारी हूँ। सर, यूथ कांग्रेस इज द होप ऑफ गोवा. Youth Congress is the courage of Goa, and Youth Congress will be the change in Goa. In Goa, there are a lot of challenges जे आमकां पळोवचे पडटा. हांव मुद्दाम इंग्लीश आनी कोंकणी उलयता सो दॅट तांकांय समजोवपा जाय. So there are a lot of challenges in Goa that we are facing when it comes to youth. Unemployment जावं, हे भ्रष्ट जुमला पाटील अनएम्प्लॉयमेंटाचे खूप म्हणल्यार खूप प्रॉमिसेस केले. इतले जॉब दितले, तितले जॉब दितले, लास्टाक जॉब काय ना. आणि आज काल म्हाका दिसता गोवा इज करंटली रँकिंग नंबर 1 इन द कंट्री फॉर द मोस्ट अनएम्प्लॉयड यूथ इन द कंट्री. गोंयांत सगळ्यांत चड अनएम्प्लॉयड यूथ आहा. दुसरे म्हणल्यार आमचे अस्मिताय, आमचे लँड विकता. आमचे यूथ त्याच्या खातीर गोंयच्या भायर वता, प्रदेशान वता, बाकीचे स्टेटीन वता जॉबा खातीर. ड्रग मेनस इज अनदर बिग इश्यू सर. सो ऑल दीज इश्यूज, ड्रग सुद्धा प्रत्येक मतदारसंघात पावला, प्रत्येक डिस्ट्रिक्टात पावला, प्रत्येक गावागावांनी पावला. सो हे जे मेजर इश्यूज आसा ते यूथ काँग्रेस आणि हा एंटायर कमिटी आम्ही घेतले एट वॉर फुटींग आणि वी विल टेक इट टू अ लॉजिकल कंक्लुजन. कितें डिफरन्सीस आसात जाल्यार म्हाका दिसता त्यो सगळ्यो सायडीन धरून एज अ टीम वी ऑल हॅव टू कम टुगेदर. आनी म्हाका खात्री आसा की बाब अर्चित नायक तांकां सगळ्यांक एकठांय हाडटलो आणि जे आज कोर मुद्दे आसा गोंयचे ते घेऊन युवा काँग्रेस मुखार आसतली अशी आशा बाळगिता. Wasting a minute also and driving the youth again back on the roads and taking them the issues which are mainly related to Goa, issues of corruption, unemployment, issues of land grab. All these issues are to be fought on road, and henceforth main Congress, the Youth Congress, Mahila Congress and NSUI are going to be 24/7 on the roads. कि अभी यूथ कांग्रेस में जो टेन्योर है वो हम 2 साल का देते हैं. 2 साल के बाद हम चुनाव फिर से करवाते हैं. लेकिन अगर हमें लगे कि 2 साल में टेन्योर बहुत अच्छा चल रहा है, स्टेट अच्छा काम कर रही है, तो हम उसको 1 साल का एक्सटेंशन दे सकते हैं और देते हैं. लेकिन अगर ऐसा लगे कि स्टेट अच्छे से काम नहीं कर रही है तो हमें हक है और हम 2 साल के अंदर ही चुनाव करवा सकते हैं. गोवा 365 खातीर गौतमी गावकार आणि ओमकार देशप्रभू. आता घेऊया एक ल्हानसो विसव. विसवाउपरांत येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. राज्यांत SIR चालू आशिल्ल्यान कांय कडेच बरोच बोवाळ चल्ला. मतदार वळेरेच्या विशेष गहन फेरविचारांत कितल्याशाच मतदारांची नावां काडून वडयिल्ल्यान जायते प्रश्न मुखार आयल्यात. गोंयकारांची नावां डिलीट करपाचो यत्न चल्ला अशें म्हणत म्हापसा पोन्न्या पालिकेंत आपयल्ल्या लोकांनी थंय योग्य वेवस्थापन नाशिल्ल्या कडेन तिडक उक्तायली. पळयात. आयज हांगा नोटीस धाडून आमकां हांगा आपयल्या ओल्ड मुन्सिपालिटी. हांगा येत जाल्यार हांगा फूल लायन ना, नो प्रॉपर अरेंजमेंट इज डन. जाणटी आयल्या, कोणाक रोतांक घेवन चलोन आयल्या, चलोंक जायना पळय ती आयल्या, पूण हांगा अरेंजमेंट करूंक ना. वयल्यान इंचारल्यार हांकां कोण इंचार्ज कितें केलें, हांगा एकलो मामलेदार म्हूण बसला. एक्चुअली ही इज नॉट अ इंचार्ज, पूण तो सांगता आपूण इंचार्ज. तेन्ना ताका वचोन भितर इंचारलें, आरे बाबा हांगा कित्याक अरेंजमेंट करूंक ना. जाणट्यांक हांगा तिनांक व्हडेजांक आपोवन हांगा सगळो टायम पास केला. ताका विचारल्यार तो कसलो एटिट्यूड दिता, तुका जाय जाल्यार राव आनी तूं वच. हो एटिट्यूड. हे SIR म्हणटा पळय ते कसले SIR ते आमकांय खबर ना. हे गोंयकारांक काबार करपाचे. जे कोणाचे आतां 25 years 30 years इवन जाणट्यांक विचारला 60 yearsचे पळय कोणाचें नांव आहा तांकां पासून आपयलां आनी व्हेरिफिकेशन डॉक्युमेंट मागता.
म्हाका कांय समजना हें व्हेरिफिकेशन कोहलें तुमकां व्हेरीफाय करूंक जाय तुमी घरा मनीस धाडा व्हेरीफाय करात कित्याक तरणाट्यांक येवंक जातलें पूण बेडीर आहा ते कितें करतले हांव थोड्या जाणांशीन उलयलो आल्दोणा आनी कलंगूट आपयल्या हांव आल्दोणा थोड्या जाणांशीन उलयलो की बाबा ह्या जाणट्यांक कितें तुमी खंय वेतल्या ती म्हणटा आमचो टायम जालो सोडून दी कॅन्सील केल्यार चलता हेंकां हें जाल्लें जाय हेंकां गोंयकारांची नांवां कॅन्सील केल्ली जाय आनी चड करून हो मामलेदार पळय कोण येवन बसला ही इज अ करप्ट पर्सन हांगा एक कोणी तांची सिस्टम ना आतां लोक गेलो पूण ही जाणटी हांगा हाडली न्ही आख्खो फुडल्यान येवन हांगा सगळे घेराव घाल्लो मामलेदार सांगता आमी मनीस दवरल्या मनीस कोण आहा तुमच्या दोळ्यांनी पळया कोणूच ना म्हणटा हो मेन इश्यू कितें हांगा गोंयकाराची नांवां डिलीट करपाची आनी कांय ना हांगा गोंयकाराची नांवां आनीक नाका हेंकां हांगा तर अहेत करूंक लागले जाल्यार आमी गोंयकार सगळे काबार आनी हे पळय हो सिस्टम चल्लो न्ही तो कोणें केलो तो आमकांय खबर ना मामलेदार सांगता इसीक सांग हू इज इसी इसीचो एकूय मनीस हांगाना सो हें कितें चल्लां तें फूल म्हाका दिसता हें आमकां गोंयकारांची नांवां डिलीटूय करपाची आहा आनी गोंयकारांक काबारूय करपाचें आहा आमची बायल आतां आमकां मोर दॅन 25 इयर्स मॅरीड सर्टिफिकेट हाड म्हूण सांगली मागीर बर्थ सर्टिफिकेट हाड म्हूण सांगली मागीर सांगता तुजें हांगसर कोहले ID प्रूफ हाड म्हूण सांगलो हे आर सपोज टू व्हेरीफाय नॉट वी तांचेशीन सगळो डेटा आसूंक जाय गव्हर्मेंटाशीन सगळो डेटा आसूंक जाय इफ दे आर इसी दे शूड बी अबव द गव्हर्मेंट तांचेशीन सगळे आसत तेन्ना तांकां कळटलें बाबा हो हांगसरलो आतां एकली बायल उलयताली ताका विचारता हिलो कोण भितर की तुजेशीन इंडियन म्हूण कितें डॉक्युमेंट आहा ती म्हणटा आपल्याक 25 वर्सां जालीं आपूण वोटींग मारता पूण वोटींग आसता तेन्ना सगळे घरा येता आतां आमची नांवां वोटिंगाचेर सारकी म्हूण घालपाक आमकां हाडून येवन हांगा टायमपास करूंक लायता हे आनी आमकां त्रास करून उडयल्या सगळ्या लोकल मनशांक काय नोटीस आयिल्लें SRAचे येवन तुमचें मॅपींग जावना म्हणून आमच्या उस्को ह्या गांवांत अहें पळोवंक आयलां की खुबशे कॅथलीक जी कम्युनिटी आहा तांकां सगळ्यांक नोटीस आयिल्ली आसा चड करून कॅथलीक कम्युनिटी आय डोंट नो वेदर इट इज थॉट आफ्टर ओ वॉट ओ हाव दे हॅव गॉन अबाउट इट आनी आतां हिंगासर आयल्या उपरांत जाणट्यांक मेन म्हटल्यार देर आर पीपल हू आर अबाव 70 जो आमचे सिनियर सिटीजन आसा तांकां वोटिंगाक येवपाक सुद्दां त्रास जाता म्हटल्यार हाव कॅन यू एक्सपेक्ट पीपल हू आर एजेड टू कम टू म्हापसा ऑल द वे टू म्हापसा एंड गेट देयर वर्क्स डन देर आर फ्यू ऑफ माय पीपल दोज आर लिव्हिंग इन माय वॉर्ड वेब डायरेक्टली टोल्ड मी की आल बी लेट इट बी आमी SIR करिनात आनी कितले आमचे आनी कितलें उरलां वोट करपाचें मे बी 1 to 10 वी वील वोट बट इफ दीस इज हाव इट इज गोइंग टू गो फॉरवर्ड and this is the facilities that we are kept with today. आता आयज हिंगासर आयले उपरांत कळलें की सिनियर सिटीजन क्यू आहा ना खबर ना गर्दी पडल्या लोक खंयसरूय उबो रावला खंयसरूय कोणूय उबो रावला खंयसरूय कशेंय चलता फाटल्यानसान येवन लोक डायरेक्टली आपली फॉर्मां सबमीट करतात देर इज नो सिस्टम देर इज नो ऑर्डर सो इट इज सॅड टू सी this day and age where we are living, how we are going about things. See, things can be done in a way better manner. They could have been given coupons दिवन जाताले. आता आमकां सगळ्यांक नोटिसा आयल्या खरी जाल्यार समज ते नोटिसाक समज टायमींग सो कूपन सिस्टम केल्ली अलॉट तांच्यांनी जाल्यार गोडेक आनी सिनियर सिटीजन स्पेशल क्यू इफ these arrangements were made then I don't think it would have been as bad as what we have seen today. आनी all of this exercise आता to comment on all of this I do not know whether it is intentional or not intentional by the ECI, okay, but I only hope that it could have been done in a better manner for the people by thinking for the people. गोवा 365 खातीर नितीक्षा गांवकार, मनीषा जाधव आणि वैष्णवी साळगांवकर. आयज गोंयांत गणेश जयंती व्हडा उमेदीन मनयली. देवळांनी हजारांनी भाविकांनी गणपतीचे दर्शन घेतले. पुराय वातावरण भक्तिभावान रंगला. पळयात गोंयांत मनयिल्ल्या गणेश जयंतीचे कांय भक्तिमय खीण. परिस्थिती इथं आहे. सगळ्या देवांना अगदी घाम सुटलेला आहे की बाबा करायचं काय आता. देवांतक नरांतक देवांचा अंत करण्यासाठी म्हणून देवांतक आले आणि नरांचा अंत करण्यासाठी या धर्माचा उपयोग
डेट नाईट दिवस हांगा आसा दर वर्सा प्रमाणे हांगा गणेश जयंती मोठ्या दबाज्यान सुरू जाता। आज सकाळ पासून गणेश भक्तांनी हांगा रांग लावन गर्दी करून हांगा दर्शन घेतलेलें आसा। वर्ष झाले हे फेरबोटी धक्या जाणटे मनीस आशिल्ले त्यांनी एक सादी मूर्ती हाडलेली आणि ताका त्या हांगसर गंध फूल घालताले। विचार केलो तांणी जाणटे मनशांनी की हांगसर एक गणपती स्थापन करतो, त्या प्रमाणे हो गणपती स्थापन केलो। आज 1 वर्ष झाले। आज सकाळ फुडें हांगसर देवाक अभिषेक, त्याच्या नंतर 1000 दुर्वांची पूजा। आडपय गांवांत हे गणपतीचे देवस्थान नाशिल्लें ते पयले फावट आमी हांगसर भुरग्यांनी आनी जाणट्यांनी मेळून सगळ्यांनी ते ल्हानशें देवूळ उबें केल्लें आसा आनी तेजो अंदू पयलो वर्स आसा आनी गणेश जयंतीचो पयलो उत्सव जाता। आज गणेश जयंतीच्यो हांव सगळ्या समेस्त मडगांवकारांक आनी गोंयकारांक हार्दिक शुभेच्छा दिता। आज गणेश जयंती अख्ख्या देशभर मनयतात। आखेच्या परिसरात हे बाल गणपतीचें मंदिर आसा, हांगाय मोठ्या दबाज्यान उत्सव जाता गेली कित्येक वर्सां। हो जागो जो आसा जो आख्या आसा तुमकां दिसता आसतलें हे देवूळ दोन एक्चुली बिल्डिंगे मदीं आसा, पूण जो आमकां क्रावड येता, जे लोक भेटीक येता, कमीत कमी म्हणल्यार 10 ते 12 हजार लोक येतात गणेश जयंती। प्रदीप स्वराज 500 रुपये। थँक्यू। हे आमचे गणेश जयंती हो प्रोग्राम गेली 16 वर्सां आमी हो साजरो करता। 2009 आमी स्थापना केल्ली देवाची आणि त्याच्या पयलीं असो इतिहास हा 15-20 वर्सां पयलीं आमकां ती गांवांत मूर्ती मेळिल्ली आणि ते काम काही कारणामुळे रावलेलें। पण आता जी लोकांची गर्दी जावन आणि लोकांचो बरो हातभार लावन गांवांत देवस्थानाचो आणि गांवांतल्या लोकांचो हातभार लावन आयज बरो प्रोग्राम आणि बरे कमिटी आमची चलयता। तशेंच खुबशे लोक आता वर्सान वर्सां आता लोक वाडत चल्ले सर, भावीक जे येता ते हजारांनी भावीक हांगासर येता। आयज खंय तरी आमच्या पोरगांव आमचे बालकजन गांव हे आयज आमचे गणेश म्हणजे आमच्या पोरगांव म्हणटा ते हे देवूळ आता एक फर्स्ट आमचे बालकजन हा आणि हो व्हडलो साजरो आमचो हे गणेश जयंती म्हणजे वार्षिक। मागी गणेश जयंती त्या दिसापासून माघ पौर्णिमेपर्यंत 11 दिसांचो हो सार्वजनिक गणपती या ठिकाणी पूजन झालेले आसा आणि दररोज दनपार 1 सांजच्या 8:30 सुमार महाआरतीचो कार्यक्रम आसतलो, सकाळी पूजन आसतले आणि दररोज सांस्कृतिक कार्यक्रमांची रेलचेल आसा।
गणेश जयंतीची शुभेच्छा दिता आणि दर वर्सा हांव हांगा येता आणि उत्साह जी लोकांची पळोवन आणि भक्ती खरें वाडटा ती पळोवन म्हाजें मन खुशेन भोगता कित्याक जो मनीस हे भाशेन भक्ती करता आणि आज गणेश जयंतीच्या दिसा जे दाखोवप आसता महाप्रसाद आसता ते म्हाका दिसता दॅट कम्युनिटी इज ऑलवेज हेल्दी म्हणजे देवाच्या आशिर्वादानूच फुडली पावलां तो मनीस घेता ताका लागून हिंगा न्यू वाडे ह्या वाठारान ह्या दिवडान येवपाक म्हाका सदांच खुशी. आयज आमचो गणरायाचो वाडदीस गणेश जयंतीची सबंद भाविकांक शुभेच्छा. तशेंच आयज हे गणरायाचें देवूळ जावन आसा पयलें देवूळ देवस्थानाचें न्यू वाडे वाठारान बरें जागृत देवस्थान गणराया जागृत सगळ्यांचेर आपलो आशिर्वाद सदैव आसता तेजो. गोवा 365 खातीर गोंयभरच्यान आमचे खबराकार. परतून घेवया एक व्यावसायिक विसव. शुक्रारा हवामान सुकें आनी तापमानात उष्णताय जाणवतली. नितळ मळब आसतले. सकाळी आनी सांजे धुकें पडटले. प्रवास करप्यांनी जतनाय घेवची आयएमडीन सल्लो दिला. कांय सुवातांनी थंड वारे घोळटले. तापमानात व्हड बदल जावचो ना. सकाळी आनी सांजवेळा थंडसाण पातळटली. दनपारा उष्णताय जाणवतली. हवामान विभागान अदमास उक्तायला. शुक्रारचे तापमान 31 ते 19 डिग्री सेल्सियसा मजगती आसतले. नुस्तेमारांक खासा शिटकावणी दिवंक ना. सुके हवामान मळब नितळ. सकाळी थंडसाण दनपारा उष्णताय. घोळटले थंड वारे. सकाळी आनी सांजे धुके. प्रवास करप्यांक सल्लो. तापमानात नाव बदल. शुक्रारचे तापमान 31 ते 19 डिग्री सेल्सियस. नुस्तेमाऱ्यांक ना शिटकावणी. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. गोवा 365 च्यो आयच्यो कोंकणी खबरो हांगाच सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv हे आमचे वेबसायटीचेर पळोवपाक मेळटल्यो. ते भायर फॉलो करात आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकाउंट. मेळ्या परत पळोवपाक गोवा 365 मोगासो.